आमची एडमिनिस्ट्रेशना भितर एक लॅक्सिटी आयली अशी दिसता, ऑफिसरां भितर एक लॅक्सिटी आयली अशी दिसता, आनी कित्या खातीर? टोटल लॅक्सिटी. आनी हाजे रूट कॉज म्हणल्यार इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. आतां आमी पळयलें जाल्यार एक उदाहरण दिता, जें कितें सांगता तें समजपाक लोकांक. या 2-4 दीस पयलीं टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कितें घडलें तें सगळ्यांच्या मुखार आसा. या एक ऑफिशियली सरकाराची ऑर्डर येता अपॉइंटिंग अ पर्टिक्युलर ऑफिसर ऑन द चेअर. मागीर ताचो मिनिस्टेरियल जो म्हणजे हेड ऑफ द मिनिस्ट्री जो आसा तो आपली सेपरेट ऑर्डर काडटा. म्हणजे तुमी लोकांक मुर्खान काडटा. म्हणजे यू कॅन सी द मोरल ऑफ द ऑफिसर्स. वन इज पिटेड अगेन्स्ट अनदर. द लेडी इज पिटेड अगेन्स्ट दिस मॅन इज पिटेड अगेन्स्ट हर. कशें म्हणजे कशें काम फुडें वचूंक शकता अशें? अरे हांगाच कळटा न्ही वॉट यू मीन बाय लॅक्सिटी इज दीस. डावन द लायन तो मोरल सामको जालो सोंपलो. कोणें कितें करपाचें? सगळेच आर अंडर थ्रेट. करेक्ट. अंडर दॅट कायंड ऑफ एनवायरमेंट एक कंड्युसिवनेस नासतना जे काम जाता दॅट इज नॉट कॉल्ड वर्क. आनी म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑफिसर्स विल नॉट शो एनी डायनेमिझम. एब्सोल्युटली नॉट. हुकुमशाही चल्ल्या आनी ही हुकुमशाही ह्या उदाहरणांतल्यान हांवें तुमकां सांगलां की कश्यो ऑर्डरी येता. आनी हांवें मागीर आयकलां आनीक एक ऑर्डर आयली म्हणून. हय आनीक ऑर्डर आयली आनी मागीर तें वाटप जालें. इट इज रियली शेमफूल. इट इज शेमफूल. सो देअरफॉर आय विल रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर यू नो एसर्ट नथिंग डुईंग. एक बॉडी ऑर्डर इश्यू केली इन द नेम ऑफ द गव्हर्नर ऑफ गोवा दॅट बिकम्स द फायनल. अरे तुमकां आनी स्कोपच ना कितें करपाक आनी तुमी कितें करूंक सोदता. सो ह्या उदाहरणांतल्यान कळटलें की हाव लॅक्स द एडमिनिस्ट्रेशन हॅज बिकम. सो वयर ताळाक पळय कितें जाता ताचो परिणाम सगळो रूट पर्यंत वतलोच. आनी नोबडी इज गोइंग टू डू एनी डायनेमिझम. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचा ना, बसून पगार खावपाचें बेस्ट सोल्युशन. Agarwal sir, I'm asking this very specifically because many a times this issue is raised about the IAS officers in Goa. That they come here and they treat this destination as a very relaxed destination. Do you also get the feel that the cadre should pull up their socks? I don't see. Yeah. Coming the IAS officer who's visited number of the states, they have the vast experience. They may be this problem not happen in Goa, it may be happen in other state. So they have the experience. They can give very good input to improve the system. Yeah. I hope now this report which you are referring it also might be suggested what improvement has to be done on the Yes, side. Recommendation. Yeah. Because what happened is one part. It should not happen in future. Yes. That That's the more important That part. is more important. Yeah. अभी क्या हो रहा है कि अपना jatra, I also attended 1986-87 this jatra when I was working as a joint Mamlatdar in Mamsa. Infrastructure is not developed. Yeah. What was there at that time, 86 or 87 or 90s, as on today is the same. We have not developed the infrastructure. So development of infrastructure, जबकि crowd is increased 10 times. Yeah. So we have to have the crowd control system. We have to develop the infrastructure. That transport, that is a government decision. Yeah. But I feel it is not a solution. It's not a solution. Yeah. The person who has worked, he can do better in place of person who's come newly on the side. Yeah. That experience is make a big matter. Huge difference. Huge difference. Yeah. पाटील फायनल सांगा, तुम्ही जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन पळयताच पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तुमकां ही लॅक्सिटी दिश्टी पडटा दॅट आनी ही लॅक्सिटी कित्याक आयल्या? लॅक्सिटी येवपाक एक कारण आहा की चलता है आमचे जे सुशेगाद चलता जातली जात्रा. पूण टायम तसो ना. लॅक्सिटी पयलींचे भशेन चलपाक आतां तो टायम उरोना. आतां आमी रिलॅक्स उरपाक जायना. खुबशे मिसक्रियंट पासून असल्या जात्रांनी एंटर जावन कितें तरी कांड करपाक शकतात. सो आमी प्रोएक्टीव जावपाक जाय आनी सदांच आमच्या तकल्यान घालून चलपाक जाय कितें तरी घडटलें म्हणून. आनी काय घडचें ना हे जे तकल्यान घातल्या ह्या तत्वाचेर पुलीस चलूंकच शकना. हय, ह्या तत्वाचेर जर पुलीस चल्ले जाल्यार अशेंच घटना घडटले. बरोबर. एवरीवेअर. Yes, sir. I really appreciate one of the key points पाटीलान केला तो की पयलीं चलतालें, पयलीं सगळे गोंयकार असले, बरें चलतालें, सगळे सुसेगाद असले. आतां वाडला, पॉप्युलेशन वाडला, टाण वाडला आनी आतां तो चलता है जातली जात्रा बरे भशेन जातली. कित्याक व्हडलें टेन्शन घेवपाचें ते दीस उरोंक ना, खरेंच उरोंक ना. बरोबर. आनी सेकंडली तुमी जो पॉयंट काडला वेदर दी ऑफिसर्स हू कम फ्रॉम इंटरस्टेट वेदर दे आर देसी आतां आमी म्हणपाची गरज ना. This was said by none other than the then Chief Minister, late Mr. Manohar Parrikar once,
and it became a little controversial issue. So ताणे पळयल्लें. So it is important. And secondly कितें आसता पळय, when you are posted in bigger states, if you are from that cadre of bigger states, तुका कलेक्टर जावपाक म्हाका दिसता मिनिमम 10 वर्सां तरी सर्वीस काडची पडटा. Why I am telling you? ताका पयलीं CO ZP, Yeah. CO ZP also there is a cadre post. Yeah. तांकां तितले काळ काडून एक्सपिरियन्स येयल्या उपरांत they are अनुभव putting येतकीर this मागीर ते district magistrate हांगा कितें collector आसा, हांगा एक जाता. प्रोबेशनर येवन सुद्दां हांगा कलेक्टर जाता. आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट, दे मे बी व्हेरी गुड एट दॅट, बट फायनली एट द एंड ऑफ द डे Experience matters, yeah. एक्सपिरियन्स मॅटर्स. ते एक्सपिरियन्स तितले आसना हांकां. हे फक्त आपल्याक सूट जाता म्हणून ताका काडलो हाका घातलो. सी देर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्युअर. पयला खंयच्या डिपार्टमेंटान तुवें स्टेबिलिटी म्हणटा तीच ना. आतां एग्ना क्लिटसाक थंय घातल्या, कितले दीस तो पयलींचो आशिल्लो. आनी लास्ट म्हणटा ते हांव बियॉन्ड मॅजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, ताजे वयर एक कोण तरी होम सेक्रेटरी म्हणून आसता न्हू. बरोबर. ही इज नॉट आन्सरेबल. ही इज ऑल्सो आन्सरेबल. अरे आख्खी टीम पंढरपूर सारकी जी आमी पळयल्या मास गॅदरिंग कशें जाता स्मूथली, बिकॉज द मॅन एट द टॉप, द ब्युरोक्रेट, आय एम नॉट कन्सर्न अबाउट द पॉलिटिकल सायड, द ब्युरोक्रेट एट द टॉप तो ताबो घेता अँड ही गेट्स द रिपोर्टिंग डन टायम टू टायम. फीडबॅक, करेक्ट. हे फीडबॅक बी अशें जर मेकॅनिझम चल्लें जाल्यार बरे भाशेन जातलें, नाल्यार पाटील सांगता ते भाशेन चलता जातली जात्रा, मागीर पळोवया. येस.